बरोबर आसा की नोव्हेंबर म्हयन्यान ब्लॉक केल्लें आसा. आउटडोर पसून तांचे स्क्रिनींग 5 नोव्हेंबर टू 30 नोव्हेंबर ब्लॉक करचें म्हणून आयला. भायर कांय दिवचें न्ही. सो दे आर कमींग. सेटअप करचो पडटा तांकां. फूल आउटडोर स्क्रिनींग करतलो जाल्यार पसून देर इज अ सेटअप. दॅट सेटअप दे हॅव टू डू इट. तशेंच आमी भितरले हांगा भितरूय स्क्रिनींग करपाक सोदतात फिल्माची. त्यात चल्लां इफी वेन्यू काय इफी सेंटर करचें म्हणलें. कित्याक टुडे ऑर टुमॉरो वी हॅव टू मेक दीस एज अ इफी वेन्यू बिकॉज सावथ गोवा इज टोटली निग्लेक्टेड. तांकां फिल्म स्क्रिनींग जायत ना इफीचे. आमचे कडेन ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज जर बऱ्यो आशिल्ल्यो, लेट नायट गाडयो वता, ट्रेन येता, मेट्रो आसात, हें आसात जाल्यार गरज नासली. पूण आमचे कडेन तशें ना न्ही. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट फिल्म पळोवपी लोक आसा तांकांय आमी दिवपाक जाय. तियात्र भावाचें हांव समजूं शकता पूण इतले वर्सूयभर आमी दिता न्ही. इट इज देयर. सो 1 मंथ दे हॅव टू ऑल्सो सॅक्रिफायस फॉर दीस. आमी करनात. कलाकार म्हणजे कितें? कलाकार हो दिवपा खातीर आसता. सो लेट अस अदर ऑल्सो डू इट. सगळ्यांक दिवपाक जाय. आतां जर फाल्यां तें थिएटर अपग्रेड जाता, सावंड सिस्टम बरी जाता, सगळें चल्लां पळय, तांणी कंप्लेन केल्यार स्टेज सारकी ना म्हणून. सो ड्युरींग दॅट पिरियड वी आर ट्रायंग टू स्टेज जे प्रॉब्लेम जाता. कित्याक आमकां मागीर मदीं बंद दवरपाक मेळना. अदरवायज इन एप्रील लँड पिरियडा भितर जेन्ना तियात्र मिनिमम जातात तेन्ना करचें पडटलें. ते आतां स्टेजाचे पणजी गेला फायल हाडपाक, सगळी करपाक. सो वी आर आफ्टर देम. मातशें बेर दितात फॉर दीस मंथ. पण इफी नोव्हेंबरान जाता तेन्ना सदांच बंद आसता रवींद्र भवन. इट इज नॉट टुडे, इट इज ऑलवेज. तातल्या तातून कितें करपाक जाता जाल्यार वी आर लुकींग इन टू दॅट. फाल्यां जर तातले 2 दीस मेळटा पसून जाल्यार तांकां दिवपाक आसा. ते तांणी ठरोवपाचें कोणाक 2 दीस दिवपाक ते. वी कॅनॉट डिसायड ऑन दॅट. आमी तांकां सॅटर्डे संडे दवरला. मॅक्झिमम तांकां दिता आमी. प्लस मदीं केन्ना जाता सॅटर्डे संडे तांचे लॉट्स घालून हें घालून दिला. वॉट एवर कमिटेड वी आर देर. पयरूय तांकां जाय जाय ते कमिटमेंट दिल्ले सगळें जालें. यू सी तांचे ग्रीन रुमान आयकुपा येनाशिल्लें. दॅट इज चेंज. फुटलायट आशिल्ली चेंज. मागीर तांकां भितर टॉयलेट बिलेट रॉड्स फॉर किपींग हँगर्स, क्लॉथ हँग करपाक ते दिले. कॅन्टीन चालू जालें. सावंड एंटायर. सो एवरीथींग इज टेकन केअर. See, don't expect me to do, I'm not a god to do everything change in within 3 months. Slowly. And this is a part of our Goan festival. एक नॅशनल इव्हेंट येता, नॅशनल गेम्स जातात. फाल्यां नॅशनल गेम्स जाता म्हणून जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बंद ना. सो कॅन फुटबॉल प्लेयर्स अरे आमकां खेळपाक मेळना. सो वी हॅव टू थिंक अबाउट वेन गोवा इज प्रोजेक्टेड इंटरनॅशनली. इट इज अवर ड्युटी अँड ऑल द आर्टिस्ट टू सपोर्ट दॅम. सो त्या प्रमाणे तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करतले आय एम शुअर. आणि ड्युरींग दॅट पिरियड ऑल्सो आय एम ट्रायंग टू डू सम वर्क ऑफ वीच इज बेनिफिटेड टू तियात्रीस आनी ऑल द ड्रामा कोण करतले तांकां बऱ्या पडटलें इतलें करता. तातूंत 1-2 दीस काडपाक मेळटा जाल्यार आय वील गिव इट टू देम. बाबा तुमी करता जाल्यार करा म्हणून. कितें इफ इंस्टेड ऑफ 30th फ्रॉम 1st इफ आय कॅन डू इट फ्रॉम 5th आय एम ट्रायंग टू डू दॅट. कळ्ळें. सो इट इज ऑलवेज दॅट वी आर ऑलवेज फॉर ऑल द आर्टिस्ट. गोंयकार जो पळय कलाकार आसा ताजे खातीर हे रवींद्र भवन सदांच उगडें आसा. आय एम ऑफ दॅट ओपिनियन अँड आय एम प्रॅक्टिसींग दॅट. आज पर्यंत जीव पळयला इज डोर इज ओपन फॉर एवरीबडी आनी दे ऑल्सो कॉपरेटेड वीथ मी. म्हणून आमी इतल्यो गोश्टी करपाक पावले. सो लेट अस जॉयन टुगेदर. थोडे कडेन आमकां मातशें इल्लें सॅक्रिफायस करते करुया. इट इज फॉर गूड ऑलवेज आनी लेट अस गो हेड. देव बरी सांज आवडटा समजता. हांव सी.डी. सिल्वा, एक आंतीक तियात्रीस्ट. तियात्रा वरवीं आमी म्हजे फाटीं जायते नांव दवरलां. आमी जायते त्रास काडल्यात आदी. मायक नासतना कांतार केली, लायट नासतना कांतार केली आनी हे भाशेन आमी जायते गांव भोंवल्यात होळ्यांनी, भासींनी. आयज सांजच्या 3 वरांचेर भायर सरताले ते फाल्यां 10 वरांचेर आमी घरान भितर सरताले. हे भाशेन आमी त्रास काडले तियात्रांनी. लोकांनी आमकां मान दिला. पूण आतां आमच्या हॉलाचें चोयलें जाल्यार आमकां हॉलां मेळनात. पणजेचें हॉल बंद केलां, वासूचें हॉल बंद केलां आनी एक आहा तें हॉल आमकां तियात्रिस्टांक मेळना. जायते भाशेन आतां आयको येता नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान फिल्म इफी जावपाचें आसा म्हणून. त्या खातीर लागू जातालें न्ही. आमचेय मातशे त्रास पळोवचे आनी आमकांय कितें मेळटा तें वांटून दिवचें म्हणून हांव सरकाराक उलो मारता. एका डायरेक्टराक लागीं एक 10-15 लोक आसता आनी त्याच डायरेक्टर म्हणजे एक फॅक्ट्रीचो ओनर. ताचे सांगाताक जायते कलाकार आसतात. ताचो दिसपट आसता आनी हे भाशेन बंद पडलें जाल्यार कशें जातलें तेंचे बाबतींत दिसपट. देखून हांव मागता
सरकारा लागीं जाता जाल्यार आमकां एक क्वॉर्टर तरी म्हयन्यांतलो एक दिवचे आनी कोणाक वांटणी करून तांच्या पोटाची भूक मारची म्हणून हांव हात जोडून मागता. देव बरें करूं. दूख भोगता आमची भोव करून तियेत्रिस्तांची फॅमिलीक की आमचो डायरेक्टर हॉल बूक करून गेलो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत. आतां रवींद्र भावान हाजो मॅनेजमेंट सांगता की फूल मंथ इफीक लागून हॉल बंद. फूल मंथ तुमकां इफीक डेली कितें करूंक जाय. एक आमचे कडेन हॉल ना. आमगेलें हिंग हॉल हांवूय पेंजीम कला अकॅडमी तें मोडलां भायल्यान तेंवूय चालू करप ना. दुसरें म्हणल्यार आमगेलें मडगांवचें हॉल फूल इफी हिंगाय मेळना सदमाका हॉल हुंय सांवड्डे. अरे सगळीं हॉल थंय इफी दिली जाल्यार आमी तियात्रिस्ट कितें करतले. आनी जायते तियात्रिस्ट जे काम करनाय तियात्रांचे जियेताय तेणी कितें करपाचें. उपास मारपाची आनी 11 एक्टर्स ते पासून बरे थोडे तियात्रांचेर आसतात जाय एक्टर तेणी कितें करपाचें. सो हांव मागता सीएमा लागीं आमचो कल्चरल मिनिस्टर गोविंद गावड्याच्या लागीं मातशें जाता जाल्यार कितें करचें आनी तुमकां इफी करूंक जाय थोडे दीस करा आनी तियात्रांकूय दिया. सॅटर्डे संडे पूण तियात्रिस्तांक दिया आनीक हें प्रॉब्लेम सेटल करा मातशें. हांव तुमचे लागीं उपकार मागता. हांव मिनिंद्या बांदार सिनियर तियात्रिस्ट. आयज म्हाका चड दूख भोगता. म्हाकाच न्हय सगल्या डायरेक्टरांक आमच्या आर्टिस्टांक चड दूख भोगता. हें रवींद्र भवन मारगांव हें थिएटर 1 म्हयनो भर बंद आसा म्हणून. कित्याक आमी डायरेक्टर तियात्र करून तियात्रांचेर जियेतात. आमच्या तियात्रांत नाचपी सगळे आर्टिस्ट तेय तियात्रांचेर जियेतात आनी आपलो घोराबो कोत्तात. आनी 1 म्हयनो तियात्र हॉलांत ना म्हणटच आमकां चड दूख भोगता. कित्याक आमचे नवे तियात्र बायसलेले आसात आनी ताका लागून हे नवे पिळगेक आमी तियात्र दाखोवन लोकांची काळजां जिखूंक सोदतात. पूण आयज आमकां चड दुखाची खबर जावन आसा की हें हॉल बंद जावन आमकां बरेच त्रास जातात. देखून हांव मागतां आमकां 1 म्हयन्या भितर नोव्हेंबरांत आमकां तोळी तरी हॉलां दिवची आनी आमकां सोयक दिवचो. आमचो घोराबो आमचें जिवीत आमचें बरे भाशेन सांबाळूंक. जायते फावटी अशें आसता लोक पासून म्हणटा की तियात्र हॉलां बंद तियात्र कित्याक मुखार सरनात. आमी मुखार सरतात पूण गोवोरमेंटाचे कायदे प्रमाणे आमच्यान मुखार वचोंक जायना. कित्याक तांणी हॉल बूक केलेले आसात आनी आमकां तियात्र घालूंक मेळनात. आनीक फावटी जेन्ना विष्णू वाघ चेअरमॅन आसतना फिल्म फेस्टिवलाक आमकां गांवांनी तियात्र करूंक संदी मेवली तेन्ना ताणें सगळे डायरेक्टरांचे तियात्र जावं थोड्या डायरेक्टरांचे जावं सगळ्या डायरेक्टरांचे गांवांनी दाखोवंक आमकां संदी मेवली. स्कीम दिली आनी तें तरी करून आमकां एक सोयीक दिवचो ते म्हयन्या भितर. कित्याक आमी एका म्हयन्यांत आमी तियात्र करून जायते घोराबे आमचे पोट भरतात. ताका लागून हांव मागतां ते फिल्म फेस्टिवलान 1 म्हयनो आसा तातूंत आमकां ही स्कीम करून तरी हे शो आमचे तियात्र लोकांक दाखोवंक एक संदी दिवची. हॉल नाही गोमंत विद्यानिकेतन वास्को कला अकॅडमी म्हणटा बंद आहा. कला अकादमी बंद आसा. वास्कोचेंय हॉल बंद आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार गोमंत विद्यानिकेतनान आसा पूण थंयसर जेन्ना आमची बाजेट प्रमाणे थंयसर लोक तोडो जाता आनी आमची भरती जायना आमी लुकसाणांत वेतात. ताका लागून थंयसर तियात्र घालपाचे जायते डायरेक्टर फाटीं सरलेले आसात. कित्याक एकूच हॉल आमकां आख्खा गोंयभर लोकांक आसल्यार तियात्र दाखोवंक चान्स पडटा. कित्याक हे मारगांव रवींद्र भवन हॉलांतल्यान आख्खे गोंयभर 50 पासून आसलो लोक हांगासर येवन तियात्र पळयता आनी आमचे तियात्र उपट भरून आमकां फायदो जाता. आनी ह्या फायद्या प्रमाणे आमचे आर्टिस्टूय बरे भाशेन आमी जेतात आनी डायरेक्टरूय बरे भाशेन हॅपी जावन वेतात. देखून मागता हे फुडें आमकां अशें करिना जावंक. त्या वर्सा पासून तुमी सोयीक दिवचो. त्या म्हयन्यान आमकां हॉलां ओपन दवरची आनी तियात्र करूंक आमकां एक चान्स दिवचो. आतां तियात्र दिसता म्हाका डायरेक्ट डिसेंबरान स्टार्ट जातले न्हू. डिसेंबरांत तियात्र जातात ते हॉलांनी लोक चोयना. कित्याक त्या दिसांनी आमचे क्रिसमसाचे फेस्टिवल आसता आनी लोक सगळो बिजी आसता आनी ताका लागून तियात्र हॉलांनी घातले जाल्यार आमी लॉसांत वेतात.
सो नोव्हेंबर तुमचो हें नोव्हेंबर न्यू शो न्यू न्यू शो भायर सरतात आनी नवे पळोवपाक लोक आशेन रावता आनी देखून ही आशा तांची पुरी करूंक आमी मागतात आमकां नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत थोडीं तरी हॉलां दिवची अजून गोवोरमेंटा लागीं घोडटा 2-3 हॉलां आमकां दिवंक आनीक एंटरटेनमेंट आमचो चालू दवरूंक